हांव अस्मा उलयतां। हांव हांगा चांदरची चली। आमचो आमदार मिस्टर क्लेफेन्सो डायस हो आमचो बरो आमदार। ताणें आमच्या पासून जायते कश्ट केला। कित्याक ताणें आमकां लाडली लक्ष्मी आनी कितें गृह आधार कितें आसता जाल्यार ताणें आमच्या खातीर एक ल्हानशें ऑफिस ओपन केलां आसा हिंगा चांदोरच। कितें आमची प्रॉब्लम आसता जाल्यार आमी थंय वतात आनी आमचें कितेंय सोल्युशन तिमी काडून दितात। आमगे पणजे म्हणजे वचपाची आमची गरज पडना। सगळे सर तेंगे एम्प्लॉय सगळे हँडल करतात आनी आमकां चड करून ही खुशी आसा की हिंगा कितले वर्सांनी अशेंच बंद आसले ब्रिजीचे ते आमकां आतां ताणें इतले आमदार येयल्या पासून ताणें केन्नाय तशें करून केलें नासलें। कितले आमदार येयल्यार आतां आमचो हो आमदार मिस्टर क्लेफेन्सो डायसान तें कन्स्ट्रक्शन स्टार्ट केलां। ताका लागून आमकां आतां खूब बरें दिसता कित्याक आमकां चड पयस लागतालें वचपाक येवपाक आनी ताणें आमच्या खातीर जायते भाशेन ताणें केलां। गटराचें कन्स्ट्रक्शन आनी कितेंय लोकांक कितलेंय प्रॉब्लम आसा दिया सगळें ताणें आनी रोड सारके नासले पावसा टायमार आमकां चड प्रॉब्लम जातालें। ताणें सगळें रोडाचें कितेंय काम आसूं गटराचें कितेंय काम आसूं ताणें सगळें हँडल केलां आनी आमी ताका पासून चड खूब आमी देवा कडेन अशें मागतात की तो आनी आमचे लागून जायते डेवलॉपमेंट तो करता तो आमकां खूब बरें दिसता। आनी ताणें चांदोर गांवाक लागून खूब डेवलॉपमेंट केलां आनी आमची सगळे लोकांची हीच प्रार्थना आसात की अशें सक्सेस जायत वयता जाल्यार आमकांय बरें पडटलें। कित्याक आमचें कितेंय मागणें कितेंय सांगपाक जाय जाल्यार आमी सारकें सरा फुड्यांकू वचून सांगतात आनी सर आनी ते सगळे एम्प्लॉयड बीन आमकां खूब हेल्प करतात। आमगे आमदार सामको बरो। ताणें आमचें आख्खें काम करून दिलां। आमगे तें फ्लायओवर 40 इयर्स जाले कंप्लीट जावं ना। आतां ताणें आमकां तें आख्खें कंप्लीट करून दिलां। आमगे रोड आमगे गटर्स कितू दीस जाले तें कंप्लीट करूं नाय। आतां तेणें येवन आमगे गटर्स बी सगळे कंप्लीट करून दिले। आमगे पेपर वर्क आख्खें कितेंय इनकम्प्लीट आहल्यार तो करून दिता। एनी टायम एनी कितेंय तेगे काम आहल्यार आमगे तो आमकां आसोता सद्दां। आनी स्कीम गव्हर्मेंट स्कीम केन्नाय आमकां खबर नासलें गव्हर्मेंट स्कीम कितें येताय केश कोन येताय केश कोन करूं जाय म्हूण। तेणें ऑफिस बिफोर MLA जावचे पयलीं तो जिल्ला परिशद आहलो तेन्ना तेणें ऑफिस ओपन केल्ली। म्हण तेदो वचोन तो आमकां हेल्प करता। आमगे पेपर वर्क लाडली लक्ष्मी गृह आधार आख्खें काम करून दिता। एनी टायम आमकां कितेंय हेल्प जाल्यार तो करता आनी केन्नाय तो आमकां आसोता। तो सामको गूड पर्सन असो आमकां केन्नाय हेल्प करता। हांव रिकार्डीन डिकोस्टा रावरो राकोटा चांदोरांतली। आमकां कोविडा टायमार आमी सराक सांगिल्लें आमी सॅनिटायज करपा जाय म्हूण। आमगे एक जायती 10-12 घरां आहलीं सो ताणें आमकां रोखडें उतर दिलें आपण हेल्प करता म्हूण तुमकां आनी आमगे सॅनिटायज केलें ताणें मागीर घर आनी कसलेय कामां लागून आमी तेजी बरें गेले जाल्यार तो आमकां केन्ना ना म्हणना रोखडो मुखार स्वताक हेल्प करपाक। सो हांव ताका काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा आमगे आमदाराक। आनी कसलीय स्कीम बी आसल्यार तो आमकां रोखडो म्हणजे मॅसेज घाता कितेंय करपा जाय जाल्यार कितेंय सांगपा जाय जाल्यार तो आमकां रोखडो धाडटा मॅसेज। सगळ्यांक तुमकां देव बरें करूं आनी MLA बाबाकूय हांव देव बरें करूं म्हणटा। हय आमी सदां क्लेफसा बारारी आसताय तो आमगे काम करता आनी हेर पार्टी आमकां लागना आमगे फकत पार्टी तीच क्लेफसाची। जोझफ पंच वार्ड नंबर 7 विलेज पंचायत चांदोर कावरी। COVID-19 ही पिडा सुरू जावन तेन्नासून हे वर्सा मुगे गांव हे व्हडा बार केसीस मेळ्ळ्यो 12 घरां मेळ्ळ्यो केसीस आनी सॅनिटायज त्या टायमार कोणाकलें आसोना सॅनिटायज करूं। आमदारान एक एम्बुलन्स सर्वीस लॉन्च केलें आनी एक सॅनिटायज स्प्रे मशीन आउट केलें आनी तो यूज करपा तो मयर शेख। आनी मुगे वाडा आख्खी टोटल 12 हावजीस आमगे आमदारान फ्री सर्वीस केल्या। ही आख्खी फूल हें सॅनिटायज केलां मुगे वाडा ते काळजांतल्यान देव बरें करूं। आनी आतां तो करिता आपणें सोशल वर्क करिता। आतां तेणें मोर गायलें मागीर हेल्थ गायली मागीर चांद्राय आतां ऑफीस आसोना आमगे MLA कोणाकलें आमकां हिंग म्हूण वचों पडटालें वारका। मागीर पयलीं एक्स MLA आहलो कुंकळे राजेंद्र नायक आमकां कुंकळे वचों पडटालें। आतां आमकां हिंगा एक 10 मिनट आमी चांद्रा ऑफिसां पावताय ते गेल्या आनी तेका आमगे आमदाराक क्लिफसा ते काळजांतल्यान देव बरें करूं आनी सगळ्या लोकांक हें मागपाचें ही बेगीन कोवीड पिडा
ही पयस जावं म्हूण आनी स्लो स्लो आपणें कोणें दोन बंद पडलो तो स्टार्ट करचो म्हूण. सरपंच कायतानो वाज वायफ मुगेली डिप्युटी सरपंच आनी आमच्या गांवांत जायतें डेव्हलपमेंट केलां आमचे MLAन आनी आमचे पेवस चर्ची कडेन गेले आनी शेडूय घालिल्ल्या चर्ची कडेन आनी जायते रिटर्निंग वॉलां हॉट मिक्स जायतें करून दिलां आनी कसले कामाक आमी आपयले जाल्यार शेताचें देखून जाल्यार मिशनाचें सुद्दां हें करपा देखून तो आमकां पावता. एज पर पार्टी म्हणून हांव ताका हें करिना पूण तो बरो मनीस म्हणून हांव ताका वखणटा आनी अशें तो जिल्लाचो आसतना देखून आमच्या गांवांत जायतीं कामां तेणें करून दिलीं. एज फॉर चर्ची कडेन ग्रावंडाचें पयलें क्लिनींग करून दिलां आनी आतां म्हाका तेणें विश्वासान दिला ग्रावंडा कडेन चर्चीक रूम आहा टॉयलेट बांदपाचें आहाय तें करून दिताय म्हणून आनी थोडे इंटरनल रोडूय आमचे आहाय ते करून तेणें दिता सांगलें बिफोर इलेक्शन. रुपेश शिरोडकर हांगा गिरदोली रेजिडेंट. इतले वर्सांनी चड बरें दिसता सांगपा तुमकां की आतां क्लेफस आमचो MLA क्लेफस डायसाच्या कार्यकाळांत हो आमचो अंडरपास जाल्लो आसा. इतली वर्सां जालीं आमी हांगा त्रास काडले. कशे त्रास काडले म्हटल्यार परत गेट पडटाली आनी ताका लागून आमकां एक बाजारांत आनी कितलें काम वयतलो जाल्यार आमकां गेटीक रावचें पडटालें. ते सायडीन क्रॉस केलें जाल्यार परत येतलो म्हळ्यार परत गेट आनी अशें करून कोणाची मिसाक वचपाक लेट दिले, कोणाची लग्नां काजरां डिले, कोणाची इवन मरण जालें ताका टायमार चर्चीन पावनासले. अशें करून खूब आमी समस्या त्रास काडटाले सामके आनी इतले वर्सांनी आमकां हो आफ्टर 40 years म्हणल्यार आतां अंडरपास जालो आसा. चड बरें करूं देव बरें करूं म्हणटा आमचो MLA बाब क्लेफस डायसात. तशेंच बाब आमचो CM प्रमोद सावंत ताणें ताच्या फाटल्यान सदांच सहकार्य दिल्लें आनी हो बरो बेगीन पूल करून आमकां ताका आदार केलो. हेज्या मुखार ताणें अशीच बरी कार्य दवरचें अशें म्हणून क्लेफसाक हांव काळच मनान देव बरें करूं म्हणटा. बेनिसिया डायस हे पारोडा रेजिडेंसले आनी आमगे वाड्यार क्लाफासियो डायस MLA आमचो भाव जायतो हेल्पफूल तो
आनी मेन म्हळ्यार हो रस्तो आमकां एकूच रस्तो आसलो वाड्यार ताणें आमकां 4 रस्ते करून दिल्यात काळजांतान ताका देव बरें करूं म्हणटा इवन आमकां कपेल बांदून दिलां ताका हांव काळजांतान देव बरें करूं म्हणटा मेन प्रॉब्लम मोठो प्रॉब्लम म्हळ्यार आमचो मारगांवसून केपें हायवे वयता रस्तो इतलो नॅरो इतलो ओशीर तो जायते एक्सिडंट जाताय आनी मेन म्हळ्यार एक दीस सोमनाथ 2-3 पासून एक्सिडंट जाता हिंगा तो रोड पासून ताणें वायनींग करून घेतला रुंद करून घातला ताका लागून ताका हांव काळजांतान देव बरें करूं म्हणटा तो तेजे फाटल्यान आमी सदां आसाय पयलीं आहली आनी आतांय बीन तेजे फाटल्यान वचाय आतां खंयचेय पाटेन वचों तेजे फाटल्यान आमी सदां आसतलीं आनी आमी ताका उपकारी केन्ना तो आमकां पावता जाय तो हेल्पफूल तो ते खातीर हांव ते काळजांतान देव बरें करूं म्हणटा आनी तेजे फाटल्यान आमी सदां आसतलीं म्हूण सांगता. हॅलो म्हजें नांव फेलिया फेर्नांडीस हांव कुरपे पारोडा रावतां आनी म्हजो हजबंड एक्सपायर्ड जालो 4 म्हयने जाले कोवीड जावन आनी आमचो क्लाफासो डायस MLA जो आहा कुरपेचो पाड्डेचो तेणें आमकां जायतो हेल्प केला जेन्ना म्हजो हजबंड सीक आसलेलो तेणें आमकां हॉस्पिटलान व्हरपा लेगीन हेल्प केलो ताका आनी प्रायवेट हॉस्पिटलान तो थोडे दीस आसलो आनी थिंगासान चड बंद ना जावन क्लाफासान एम्बुलन्स धाडून ताका बांबोली हॉस्पिटलान व्हेलो थिंगा वेंटिलेटर लेगीन मेळना जावन तेणें अरेंज करून वेंटिलेटर लेगीन अरेंज केलो पूण तेजी कंडिशन इतली बॅड आसली की तो एक्सपायर्ड जालो आनी तरी लेगीन तेणें आपल्या चेड्यांक लेगीन धाडून थिंगा बांबोली जायतो आमकां हेल्प केलो आमकां पावलो जायतीं जाणां कोवीड सिट्युएशनान एकामेकाक हेल्प करून पावना पूण ताणें आपल्या भुरग्यां लेगीन थिंगा हॉस्पिटलान धाडून आमकां जायतो आदार दिलो आनी आमकांच न्हय तशें जायते जाण पाड्डे गांवांत कोवीड जालोले तांकां लेगीन तेणें हेल्प केला आनी गरजेक एम्बुलन्स रोखडीच ताणें धाडला आनी तेजी मिसीस लेगून इतू हेल्पफूल की ती आदार जाल्यार रोखडोच आपणाक सांग म्हणून सांगता. म्हजें नांव कॅथरीन तिमोती आनी रेजिडेंट ऑफ कुरपें आनी म्हजो घोव बोन्ना आहलो कोवीड पॉझिटीव जालो मे ते दोणा म्हाका MLA क्लाफासून जायतें हेल्प केलें जायतो पावलो पूण अनफॉर्च्युनेटली मे 26 मुगे घोव भायर पडलो तरी तो आमकां आजून पावता तो आमकां न्ही आमगे सगल्या वाड्या पासून पावता कितें आहा जाल्यार अशें करून हेल्पाक कोत्ता आमगे तितलें आनी हांव तेच जायत उपकार आहा तेका जावन तेजी बायलेचो कित्याक ती म्हाका जायत पावलें आनी आजून पासून पावता हिंगा. थँक्यू. म्हाजें नांव किशोर सावंत आनी हांव रावता कुंकवळे कोंबा पारीकोडो आनी हांव एक ड्रायव्हर अशेंच आमगेले पेंडिंगा आमगेले एक प्रॉब्लेम आसलें आनी आमी सगळे मेळोन ड्रायव्हर कंडक्टर मेळोन आमी बाब क्लेफासा थंय घर गेले घर वतकीर आमगेले आमी एक पॉयंट मारलो थंय तेणी सांगलें आमकां कितें ना कितें फूल ना पाकळी आपण दितलोच म्हूण तुमकां तेच पर्यंत तेणी आमगेले मान केलें आनी आमकां तेणी कितें दिवपा तें आमकां दिलें कंडक्टर ड्रायव्हर आनी तेणी हांसून आमकां धाडले आमी तेका काळजांतल्यान तेका देव बरें करूं म्हणटा आनी येवपाटी तेका आमचो फूल सपोर्ट आसतलो सगलो युथाचो 30 जाण आमी ते दारान गेल्ले ते आमगे मान केलें तेणी सारकें मरे सारकें आनी येवपाटी आमचो फूल सपोर्ट आसतलो तेका आनी तेका आमी देव बरें करूं म्हणटा काळजांतल्यान आमी तेका देव बरें करूं म्हणटा असले टायमाचेर कोण पावलो आसलो आमकां बाब क्लेफासून आमकां पावलो थँक्यू बरें म्हणटा देव बरें करूं तेका. हांव हरिचंद नायक देसाय रावतां कुलवाडो आनी हांव मोटरसायकल पायलट एसोसिएशनचो अध्यक्ष आसा सद्याक एट प्रेजेंट. आमी पयर क्लेफासा फुडें गेल्ले तें तरी आमकां हेल्प करचें म्हणून गणेश चतुर्थी निमित्यान सो क्लेफास बाबान आमकां दिलें आनी हांव तेजो देव बरें कर म्हणटा. आमी सद्दां तेज्या फाटल्यान रावतले आनी आमचो तेका सदांच तेंको आसतलो. मागीर लायट नासलेलें न्हू म्हणून हांव वयतालें न्हू तेका लागून मागीर आमदारा कडेन गेल्लें मागीर आमदारा सांगलेलें लायट ना म्हूण म्हागे घरा इतलेंच आनी कांय ना.
डायस सावरकटो कुंकोळी सावरकटो हें तें चोयलां आं आतां हें बी घायले बांक बी घायले क्लेफस डायस कुंकोळे MLA आनी आमगे कपला एकदम सोबिस्ताय मेळटा हें कोण सगलें आनी कोणूय येवन थिंग बसताय सांजोणांचे भुरगीं फेटाय. रुपा गांवकर वॉर्ड नंबर 4 कावन्सिलर. हांव सरा थँक्यू म्हणटा की आमगेले हे फायर स्टेशना लागून आमगे फायर स्टेशन नासलें आनी सामकें खूब गरजेचें आसलेलें आमकां फायर स्टेशन. इतल्यो इंडस्ट्री जाल्यो म्हणल्यार हांगा केन्नाच फायर स्टेशना बद्दल कोणीच हें केलें ना. आमचे MLAन हें फुडाकार घेवन हें फायर स्टेशन आमचें जाता आतां. ऑलमोस्ट हें सद्या काम चालू आसा आनी ऑलमोस्ट हें काबार जातलें काम कंप्लीट जातलें. हांव सरा थँक्यू म्हणटा आनी आमचो हो ट्रान्सफॉर्मर बसयला आनी तेजे बद्दल बी सरा हांव थँक्यू म्हणटा. हांव विशाल देसाय वॉर्ड नंबर 11 हितूंतलो हांव कावन्सिलर आनी आमचें हेल्थ सेंटराक हिंगा कुंकोळ्याक न्यू हेल्थ सेंटर हाडपाचें केल्लें आहा आनी तें एमर्जन्सी केअर सेंटर म्हणून. पयलीं आमचें भिवसा वाडा आसलें आमच्या वाडा आसलें तें आतां हिंग शिफ्ट करपाक गेलां आनी ह्या शिफ्ट करपाक कारण कितें तें आमकां 24 वरां डॉक्टर मेळटलो हिंगा. आनी पयलीं आमचें थंय आसलें पळय आमकां आठवड्याक 3 दीस डॉक्टर मेळटालो पूण हिंगा आमकां आतां 24 वरां डॉक्टर येतलो आनी त्या खातीर आमी हिंगा शिफ्ट करपाक केल्लें. आनी हांव तो श्रेय सगलो आमच्या MLAक दितां कित्याक MLA बाबान तें थिंगा हाडपाक तेजो खूब पुढाकार आसा खंय हिंगा आमचें हाडपाक. आनी तशें तेणें एक फायर स्टेशन हाडलें आहा आमच्या कुंकोळे गांवाक आनी खरें गरज आसली फायर स्टेशनाची कित्याक आमच्या कुंकोळ्या इंडस्ट्री स्टेट आहा आनी खंय जर उजो लागलो जाल्यार आमकां केप्यां काणकोण ना जाल्यार सावड्ड्या मडगांव आमकां फोन करचो पडटलो. ते येता म्हणल्यार आमगेलें लासून काबार जातालें. तो आमकां एक खरो एक फायदो म्हणल्यार हो खूब म्हत्वाचो आसलो तो केलो तेणें. तसो आमचो लायटीचें प्रॉब्लेम आसलें तें आमकां कुंकोळ्यांक खूब सतायतालें लोकांक आनी आमच्या अशें करून वाडा कोणूय रोखडे आमकां फोन करून आमकां सतायताले पूण ते आज आमकां ट्रान्सफॉर्मर जे कडेन ट्रान्सफॉर्मर नीव बसयल्ले त्या कारणान आमकां खूब फायदो जाल्लो आसा. आनी असो डेवलपमेंट केल्ल्या बद्दल हांव आमदाराक देव बरो करूं म्हणटा लोकांच्या वतीन. आनी तशेंच आमची फुडली जी पळय कार्य आहाय ती करून आमकां डेवलपमेंट करून दिवचो हांव इतलेंच मागता आनी देव बरो करूं म्हणटा आमदाराक. आमगे आंबावले पंचायती सद्या खूब कामां आवरता आनी हे गरिबां पासत तूं बी पेज भरपूर घेता. हे शेतां नेशन धाडून शेत कापून दिता पयशे घेनासतना आनी हे गरिबांक कितें दिवपा आसता तो आपल्या खुशेन हाडून दिता आनी हेजे फुडें हो पावर आमगेलो तेकाच आसतलो. हांव बाळ्ळी वेवाड्यावयली रावता. म्हाजे सांगपाक मेन मुद्दाम म्हणल्यार एकूच आसलो हांगा बाळ्ळी फूल गांवांत लायटीचो एक मोठो प्रॉब्लेम आसलो तो हालीं हे 2 वर्सां भितर सॉल्व जालो आसा बरे प्रमाणे आनी बरे ते वॉटिंग्स आसले ते बरे भशेन जाले आसाय जे हे 2 वर्सां काळा खातीर. ते सगळे आमचे क्लाफाज आमचो आमदार आसा कुंकोळ मतदारसंघाचो तेणें बरे भशेन काम केल्लें आसा. आनी सेकेंड मेन गोश्ट म्हणल्यार हे बाळ्ळी हॉस्पिटल एक मोठो प्रॉब्लेम आसलो ते लायट वयता आसतना एक हाका कोणा म्हणल्यार आमचे पेशंटाक त्रास जाताले ते एक जनरेटर दिवन एक क्लाफाजान सरान एक मोठे प्रॉब्लेम आसा ते सॉल्व केले आसा आनी एक हांव तेजे मनांतल्यान देव बरें म्हणटा. आनी ते सगळे बाळ्ळेकारांक कुंकोळकारांक आनी तशें आख्खे केपेकारांक बी हेजेर बरो फायदो जाल्लो आसा जनरेटर दिवन. हांव लोकां कडेन इतलेंच एक विनंती करता की सगल्यांनीच आतां
तेजे बरोबर सरा बरोबर रावचे आनी एक आमी सगळ्यांनी तेजे बरोबर रावचे आनी सगळ्या लोकांनी तेजे बरोबर रावचे आनी आमकां चान्स कांय ना कित्याक हो आनी आमकां एकूच चान्स आसा कोण येयला कांयच पळयना कांय ना आनी जी फाटली 10 वर्सां जाली नासली हे 2 वर्सां असली काम जालें आसा की वायट म्हणपाक कांय ना बरें बरें काम जालें आसा. म्हजें नांव विन्सेंट पिंटो. हांव ह्या वॉर्डाचो एक्स पंच कळ्ळें तुका. आमदार आमगे क्लेफेसो डायस जायतें काम करता, बरें काम करता आनी कोविडा टायमार जायतें काम केलें तेणें. फेसिलिटी जायती केले हेल्थां बी, गाडी जावं एम्बुलन्स हॉर्समॅन बी ते कोवीड गाडी बी तेणें हें आपल्या ओन दवरल्यो, पर्सनल 2 गाडी दवरल्यो तेणें कोविडा लागून. आनीक ह्या हेल्थाकूय बी जायते वॅक्सिना लागून बी तेणें जायते कडेन प्रोग्राम जायते केले, फेसिलिटी दिली तेणें कित्याक हेल्थाक गर्दी जावची न्हू म्हूण. आनी ते भाशेन कुंकळी तेणें एक आयसोलेशन कोविडा टायमार बेड घालून लोकांक जायतो हें केलें तेणें कळ्ळें तुका. आनीक कुंकळ्यां जायतें डेवलॉपमेंट जालां आनी जावपा आहा. लायट्यो आनी हेजें उदकाचें बी तें रोखडो सॉल्व करता तो कळ्ळें तुका. लायटी बी लोकांक दवरना तो कळ्ळें. आनी कितें रस्ते कशे रस्ते बी केले तेणें जायते गांवांत लोकांक भितर करता तो आनी जावपा आहाय ते गेले. आनी ते भाशेन कोण मेल जाल्यार बी हांव म्हागे पर्सनल हांव जाल्यार म्हागे पर्सनल सांगता तुका एम्बुलन्स हॉर्समॅन कोणाली बॉडी व्हरपाक रोखडो धाडटा, फोन केल्यार पुरो रोखडो धाडटा. हो म्हाका उपकार कळ्ळें तुका. आनी कुंकळ्या जायतें काम डेवलॉपमेंट चालू आहा तेगेलें. फायर स्टेशन बी आहा कोणी केलें ना पयलीं. आनी हेल्थ सेंटर जाता म्हूण आयकूं येलां कुंकळ्या. आनी जायत डेवलॉपमेंट करीत आहा तो कळ्ळो. बरो मनीस सामको. म्हाका जाल्यार म्हागे हेण जाल्यार हिशोबान बरो मनीस. हेजे फुडें आमी तेजे फाटल्यान आसतलो. हांव म्हागे जाल्यार पर्सन तेजे फाटल्यान आसतलो कित्याक मनशा रूप चोवन मनशा फाटल्यान रावपाक पडटा.